भायली गेट बंद जातली पूण दार फोडलेलें. मेन डोर आसा तो फोडलेलो. आनी भितून गेल्या उपरांत मागीर कितें आढळून येयलें तुमकां? भितर सगळी घाण आसली, ते वयर सगळो कचरो हेचो. आनी कितें फोडलां तुमी? भितर खंड पेटी फोडलेली पळयली आमी भायले, हात बीत लावंक ना. आनी मेन हेचें आसा देवस्थानचें देवाचें ते स्क्रू बी काडले. मुर्त्यो बी कितें तोडल्या? मुर्ती हेची फोडल्या नंदीची. हांव आतां कमिटीन आसलेल्याक पयलीं हांव खजिनदार म्हणून आसलो तेन्ना एकदां जाल्ली आनी आतां तेज्या पयलीं एक जाल्ली म्हणटा ही तिसरी म्हणून आयकता. ही फाटल्या फावटी तशेंच तेंच्यांनी एकूच फंडामेंटीचेर चड काय करूंक मेळूंक ना. हे फावटी एकूच फंडामेंटी 2 आहा आमची त्यो, ते दोना सायडींतली एक काडून तेंच्यांनी सगळी हे केलें. मागीर ते सावंड सिस्टम आहा तेजी दारां ही निवळ पयशांक लागून जाली आनी ती नंदीची मुर्ती कित्याक मोडली ती कळोंक ना. कसले तेंचेर कितें बसल्याक तकलेर कोण जाणा हेंच्या. तेच्या ऑपोजीट भटजीचें घर आसा, ते भटजीच्या घरांत तेंच्यांनी की घातली आनी ते गेले भितून. आयज सकाळीं 6:30 सुमार आमचो एकटो मनीस आसता, तो पासयेक येता, तेणी ते पयले. तेणी मागीर अध्यक्षाक इन्फॉर्म केलें आनी अध्यक्षान आमकां इन्फॉर्म केलें आनी आमी सगळे हांगा पावले. आमचे वाटेनसून आमी थिंगासर एंट्रन्स जे महाद्वार आहा थिंगासर आमी व्हेरी अर्जंटली CCTV कॅमेरा घालतले. मागीर सेंट एन चर्च पार्रा आहा थिंगा तेंचो आहात पूण तेजे भायर पंचायत म्हणून आमी आनीक घालता. एंट्री मारता पळय थिंगा 2 वाटेन एंट्री आहा त्यो, दोनी वाटेन घालता. 2 रस्ते आहा. सो गणेश मंडल पर्राकूय घालता. तेजे भायर म्हाका दिसता आमी जंक्शनाचेर सगळे जंक्शन जे आहा ताका CCTV कॅमेरा आमकां घालचे पडटले आनी पुलिसांनी आपलें काम सारकें करचें पडटलें. बेश्टे आमी कॅमेरा घातले म्हणून जायना. पुलिसांनी आपलें काम सारकें करचें पडटलें. जे आदी पुलिसींग जातालें तें तशें परत जावपाची गरज ना.